जाणवाय चॅप्टर 13. रचनेची पुजा करतात तांचें पिशेपण. देवाक वळखूंक ना आनी दिसतात त्या बऱ्या वस्तू उदेशी जो आसा ताची वळख घेवंक पावूंक नात. व केल्ल्या वस्तूंचेर मन दवरूंक त्या वस्तूंच्या घडणाराक वळखूंक ना ती मनशां सैंबानूच पिशीं. उजो, वारो, झडझडीत वारें, नखेत्रांनी भरलोलें अंतराल, नेटान धांवतें उदक आनी अंतराला वेले दिवे हीं सगळीं संवसार चलोवपी देव म्हूण तीं समजलीं. वस्तूंचे स्वरुपायेक भुलून तांणी तांकांच देव कशें मानले. पूण ह्या वस्तूंचो धोनी तांचे परस अदीक उत्तम म्हूण तांणी जाणा जावचें. कित्याक तेच सोपूरपायेच्या घडणारान तांकां रचल्यात आनी तांचे पदवेचें आनी बळाचें तांकां कौतूक दिसलें तर ह्योच वस्तू केल्यात तो तांचेहून कितलो अदीक पदवेदार हें तांणी तरकून काडचें. कित्याक रचनांच्या व्हडपणा आनी स्वरुपाये उदेशी अनुमान करून त्याच रचनाराक आमी वळखूंक पावतां. तरी ह्या मनशांचो व्हड गुन्यांव करूंक जायना. कित्याक देवाक सोदतना आनी ताका अंतरेकतना तीं घडयेक वाट चुकतात आनी ताणें केल्ल्या वस्तू मोदें रावून ह्या वस्तूंची वळख घेवंक तीं भायर घेवन वावुरतात. पूण इतली सोबिताय पळोवन भायल्या रुपयाचेरूच तांचें मन उत्ता. तरी आसता तांकां गुन्यांव ना म्हणूंक जायना. कित्याक संवसाराच्यो वस्तू जोडून काडूंक तांणी इतली जाणवाय आसा तर ह्या वस्तूंच्या घडणाराक रोखडोच कित्याक सोडून काडूंक पावली नात. मुर्त्यांची पुजा. पूण अदोल्डिरो लोक मेलोल्या वस्तूंचेर आपलो विस्वास दवरता. मनशाच्या हातांचे कलेन केलोल्या भांगाराच्या आनी रुप्याच्या वस्तूंक, मोनजातींच्या मुर्त्यांक व कोणेय तरी भोव आदीं शिल्पायलोल्या बेउपयोगी फातराक ते देव म्हूण मानतात. एका लाकूड कातरप्याक पळय, तो आपणाक गोज्जेक फावो तसलें एक झाड कापता, सरभोंवतणची कात झडयता आनी उपरांत अजापवंत कलेचे हुशारकायेन तो दिसपट्टें जिविताक उपकारपाची एक वस्त तयार करता. आपलें काम सोंपल्या उपरांत उरलेले कुडके जोडून आपलें जेवण रांदता आनी पोटभर जेवता. त्या जोडांतलो कित्याकूच उपयोग नासलेलो गुंजाचो कुडको तो कुशीक काडटा. आपल्या रिकाम्या वेळार ध्यान मन लावन आपले कलेच्या अनुभवान ताका एका मनशाचो आकार दिता व एक मोल नासलेली मोनजात करता. शेदीन बोत्ता आनी तांबडो रंग मारता आनी ताची सगळीं खोतां लिपयता. उपरांत ते वस्तूक एक फावो तसलें बिराड करता, एके भोंवतींत भितर घालता आनी लोखंडाच्या खिल्यांनी घट करता. तो सकला पडना जावंक तो जतनाय घेता. कित्याक ती फकत एक मुर्ती आनी तिका आधार जाय आसता. तिच्यान स्वता आपल्या सांबाळूंक जायना म्हणून ताका खबर आसा. पूण आपले आसपट्टी खातीर, लग्ना खातीर, भुरग्यां खातीर हे जिवीत नासलेले वस्तू लागीं प्रार्थना करूंक ताका लज दिसना. असक्ता कडेन तो भलायकी मागता, मेलोल्या कडेन तो जिवीत मागता, कसलोच अनुभव नासलेल्या कडेन तो आधार मागता. आपलो पांय लेगीत उखलूंक जायना ताचे लागीं तो प्रवासा खातीर बल मागता. आपल्या कामांत फायदो वावरांत येस आनी पयशे कमावंक आपणाक आदार दी म्हणून तो पदवी आनी इकमत नासलेल्या कडेन इकमत मागता.
देवाचें उतर हें.